मंगळारा शिवप्रेमी संघटनेन पंचायत संचालक गुरुदास पिळणकर हांची भेट घेतली। रुमडामळ दवर्ली पंचायतीच्या मुस्ताफ शेख ह्या पंचान हालीं शिवजयंती कडेन शिवाजीचे कार्याचे प्रचार करपी बॅनर वा फलक लावपाक विरोध केलो। ह्या पंचायतीचेर कारवाय जावची म्हण मागणी पत्र शिवप्रेमी संघटनेन पंचायत संचालकांक भेटयल्या। आर्डिस्कुआ खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सगळे गोंयकार मागीर तें जातकूच मागीर वाळपय जालें, वाळपय बॅनर बिनर हटयले गेले। सो एक मातशी सुरवात जातकूच काय ते एक विशिश्ट कम्युनिटी आमकां टेस्ट करता काय कितें, म्हणजे हे हांचो कितें आसतलो रिएक्शन आनी कितें अशें सगळें करतात ते। सो त्यामुळे हाज्या बद्दल प्रशासन जें आसा कायद्याच्या भितर चौकटीन कितें जें पॉसिबल जें आसा तें आमी ताजे खातीर एक मागणी करूंक आयल्या। एक 2-3 डिमांड्स आमचे आसात आनी ताजेर सक्त कारवाई जावची। तो सरपंच जो आसा आनी ओवरऑल पंचायत जी आसा जे ओगी रावले ते ताजे एकम्प्लिसीस अशें आमकां दिसता। हाजी कॉपी आमी हाजे बरोबर अटॅच केल्या सगळी तांचे लेटर दिला आमकां। जेन्ना बाकीच्या सगळ्या पंचायतींनी बॅनर लावपाक परमिशन दिलें तर फक्त ती रुमडामळ दवर्लीच्या पंचायतीन बॅनर लावपाक परमिशन दिलें ना, तेन्ना तेंचेर तशी एक्शन जावंक जाय आनी हेच्या फुडें तेजेर ती कारवाय जावपाक जाय। तेंचें अशें म्हणणें आसा की छत्रपती शिवाजी महाराज हेंचें कार्य मोठें आसा गोंया भितर आनी त्या खातीर जशें बाकीचे पंचायती तांकां ते बॅनर लावपाक दिले, शिवाजी जयंती मनोवपाक कांय मनाई केली ना, तर रुमडामळ दवर्ली अशें कितें घडलें की तेंच्यांनी ते हेजे बॅनर लावंक दिलें ना अशें म्हणणें आसा। हांव त्या सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक आपयता आनीक ती हियरींग घेवपाक जाय की अशें कितें घडलें की ताका ते बॅनर दिवपाक लावपाक दिलें ना आनी बाकीचे लावपाक दिता बॅनर अशें पळोवपाक जाय। तेन्ना तांकां जे पळय आतां हें दिल्लें आसा रिप्रेजेंटेशन बाकीचे सगळे म्हणजे शैलेंद्र वेलिंगकर, बाबुराय नाईक, चंद्रकांत पंडीत आनीक मंतेश रागी हे सगळे म्हणटात की ते शिवसेनेच्या संस्थे अंडर वेगळ्या वेगळ्या प्रभागांत काम करतात। तांकां आपूण एक हियरींग घेतल्यार बरी आनी जर हितून योग्य तो मार्क काडपाक जाता जाल्यार काडपाक जाय। समज काडपाक केला आसत जाल्यार ते सारकें जर ते बेकायदेशीर आसात जाल्यार ते सारकें कायदेशीर प्रमाणे करचें पडटलें, कारवाय करची पडटली तशें आसा। शिवप्रेमी गोंयभरांतले प्रातिनिधीक स्वरुपान रुमडामळ दवर्ली हांगा शिवजयंतीच्या आदल्या दिसा जो प्रकार पंचायतीन घडलो की शिवाजी महाराजांचें नांव मेन्शन करपी कसले बॅनर्स आनी फलक हाका मनाई केली थंयच्या लोकल सरपंचान, मुश्ताक शेख अशें नांव ताजें। सो ताजो ह्या अराष्ट्रीय कृतीचो, राष्ट्रद्रोही कृतीचो निशेध म्हणून आमी सगळे शिवप्रेमी संघटीत जाले। सगळ्या संघटनांचे 9 ते 10 संघटनांचे प्रतिनिधी हांगा उपस्थित आसा। आमी सगळ्यांनी हांगाचे पंचायत डायरेक्टर जे आसा बाब पिळणकर हांकां एक निवेदन केलें की ते ज्या पंचायतीन हें रेजोल्युशन घेतलें ताजें बडतर्फी जावची त्या सरपंचाची आनी सगळी ती पंचायत जी आसा ही राष्ट्रद्रोही कृती केल्यामुळे त्या सगळ्या पंचायतीचेंच कायद्याच्या चौकटीन जे कितें हें आसा म्हणजे प्रावधान जे आसात ताज्यानुसार ती पंचायतूच सगळी हें जावची म्हणजे डिजॉल्व जावची ना जाल्यार हाजे भयंकर परिणाम हिंदू तिथी प्रमाणे आतां 15 मार्चाक परत शिवजयंती गोंयच्या अनेक भागांनी साजरी केली वतली। ताज्या पयलीं कांय एक्शन जाली ना जाल्यार अनेक प्रतिक्रिया समाजांतल्यो आजून त्यो येवपाच्यो आसात। तातूंतल्यान 4 गजाली कायदा सुवेवस्थेचो हिंदू मतांकडे खेळिल्ल्यामुळे जबरदस्तीन एका विशिश्ट कम्युनिटीन ताजो कांय हें जावचो न्ही, बिगाड जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी प्रशासनाक विनंती करता, पंचायत डायरेक्टरांकूय विनंती करता की तांच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन सगळ्या शिवप्रेमी संघटनांचो मान दवरून ह्या सरपंचाचेर आनी त्या पर्टिक्युलर पंचायतीचेर बेगिनांतल्या बेगीन सक्त कारवाई करची। हे जे सरपंच आनी पंचायत आसा तांणी लेखी माफी सगळ्या शिवभक्तांची करपाक जाय, कारण हो विशय फक्त हांगा पुरती मर्यादीत उरूंक ना तर हो राष्ट्रीय स्तराचेर पावल्लो आसा। महाराष्ट्रांत तर हाचे प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणात उमटपाक लागल्या, कित्याक ही अशी पयलीच पंचायत आसा जाणें हे अशें अराष्ट्रीय कृती करपाचें धारिश्य दाखयलां। त्यामुळे हो छत्रपती शिवरायांचो अवमान आसा आनी खंयचोच शिवभक्त हो अवमान सहन करचो ना। आनी ह्या खातीर सगळ्यांनी निश्चय केल्लो आसा की ठिकठिकाणी आतां छत्रपतींची छायाचित्र ही लायली वतली, पूर्ण गोंयभरांनी दिसतली आनी ह्याच माध्यमांतल्यान आमी निशेध नोंदयतले। आनी जर हाचेर कितें कृती जावना जाल्यार फुडें जनतेची जी उद्रेक आसा ताका शासन प्रशासनाक तोंड दिवचें पडटलें। ह्या खातीर ताबडतोब हाचेर कृती जावची अशी आमची ह्या
हाचे फाटल्यान मागणी आसा आणि आमचे बरोबर ज्यो संघटना हांगासर सहभागी आसात, शिवसेना आसा, शिवसाम्राज्य दल आसा, स्वराज्य आसा, ह्या सारक्यो अनेक शिवप्रेमी संघटनाय हातून